नेत्रावळी अभयारण्याक लागून खणी बंद जाल्यो आनी दक्षिण गोंयचे शेतकार दूध आनी शेती वेवसाया कडेन वळ्ळे. आतां ह्या शेतकारांनी शेतीत आनीक एक फुडलें पावल उखल्लां. वेर्ले वाठारांतल्या शेतकारांनी स्ट्रॉबेरीची पिकावळ घेवंक सुरवात केला. स्ट्रॉबेरीच्या शेतीन ताका आतां फायदो जाता. स्वयंपूर्ण गोंयचें सपन साकार जावपा खातीर हें म्हत्वाचें पावल आसा. नेत्रावळी पंचायत वाठारांतले वेर्ले, तुडव आणि सालजिणी हे तिनूय गांव दोंगर माथ्यार वसल्यात. सांगे मतदारसंघातले हे तिनूय गांव थंड हवेची सुवात. ह्या गांवा भोंवतणी नेत्रावळी अभयारण्य आसा. खरें म्हळ्यार दूध आनी शेती वेवसाय हो थळाव्या लोकांचो उत्पन्नाचो मुखेल स्त्रोत. अभयारण्य जाहीर जाल्या उपरांत हांगच्यो खणी बंद जाल्यो आनी वेर्ले हो गांव स्ट्रॉबेरीच्या उत्पन्ना कडेन वळ्ळो. देशी विदेशी पर्यटकांक ह्यो स्ट्रॉबेरी आकर्षित करपाक लागल्यात. महाबळेश्वर जशें स्ट्रॉबेरी आनी थंड हवे खातीर फामाद आसा, तेच वरी वेर्ले गांव 2013 सावन स्ट्रॉबेरीचो गांव म्हूण नामना जोडपाक लागला. वेर्लेच्या कश्टकरी बायलांनी 2013त मिनरल फाउंडेशनाच्या जोड पालवान पयलेच खेपे स्ट्रॉबेरीचे पीक पिकयलें. आमकां सरकारा कडल्यान अटल ग्रामा वयल्यान आमकां खूब हेल्प केलें तेंच्यांनी. आनी पयलीं तेंच्यांनी आमकां तेंची पयलीं आमी ह्यान फाटले कडेन आमकां कोणीच अशें तुमी कितें धंदो करता अशें कोणूच विचारूं नाहलेलें. पर स्ट्रॉबेरी ती स्कीम येयली म्हणून तेंच्यांनी अटल ग्रामान आमकां येवन विचारलें तुमी करता काय म्हणून. आमी सांगलें तेंकां कितें सर आमी इतलें हे पायपलायन करून सगळी करून माती हे करून आमच्यान ती करूंक शकना आमी, पूण तुमी कितें हेल्प करता जाल्यार आमी करपाक शकता अशें म्हणून तेंकां आमी सांगलें. मागीर ते म्हणपा लागले आमी तुमकां सगळें हेल्प करता, तुमी करपा रेडी जाया म्हणून सांगलें. आमी सांगलें आमी करता म्हणून सांगलें. आमी आतां हें 4 वर्सां हें 5वें वर्स स्टार्ट केल्या. 2018 आमी स्टार्ट केल्लें. अटल ग्रामाक गुजबेरी दिली आनी स्ट्रॉबेरी दिली आनी एग्रीकल्चर आमकां फुलावर, टमाट आनी मिरची आनी तेवढे बटाट आनी एप्पल दिले. स्ट्रॉबेरीची लागवड यशस्वी करून दाखयल्लो प्रयोग 2019त अटल ग्राम यंत्रणेन मुखार व्हेलो. वेर्लेचे वातावरण स्ट्रॉबेरी उत्पादनाक पोषक आशिल्ल्यान पीक व्हड प्रमाणात पिकता. गोंय तशेंच देशी विदेशी पर्यटकांक आकर्षित करपी वेर्लेची फामाद स्ट्रॉबेरी परतून एकदां येवकाराक तयार रावल्या. एक बरें दिसलें हिंगा वातावरण पळोवन आनी असली लोकांनी हें करून दाखयलें गोंयांकूय जाता स्ट्रॉबेरी करूंक मेळटा म्हणून प्रोडक्शन. आनी हें सगळें तेंचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी तयार केलां हें आख्खें मोळ. मोठो एक्सपेरिमेंट म्हळ्यार तेणी एप्पलाची झाडां हांगा 14 झाडां तेणी रोयल्लीं. तितूंतलीं 4 झाडां खंय मेली, पूण एप्पलाची झाडां जी आतां उरल्यात ती एकदम स्वस्त आसात. आनी तेंचें अशें म्हणणें आसा की येता त्या काळाक आनी एक 2-3 वर्सांनी एप्पलय गोंयकारांक खावपाक मेळटलो अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी आमी फुलावर रोयता, आमी तुका मिरची रोयता, टमाट रोयता आनी तेजी आमी सगळी पीक काडटा. आतां पळय हे आमगे एक क्वॉलिटी वेगळी फुलावराची, दुसरी ही क्वॉलिटी वेगळी. म्हणजे आमगेले आतां 2 म्हयन्यान आमगेले 2 ते अडेच म्हयने जाले आमगे हे जाले फुलावर लावन. ते आमी आतां खंय काडपाचो आसता तो काडटा आनी ते मागीर आमी लोकांक सप्लाय करता. खर कश्टान वेर्लेच्या बायलांनी ह्या वेवसायात खूबच उदरगत केल्या. हाचे आदी 12.50 लाख रुपया मेरेन जोडल्यात अशें स्ट्रॉबेरीची लागवड करपी बायलांनी सांगलें. अनु पयलेच फावट बटाट्याची लागवड केल्या. ताचेच वांगडा कॉलीफ्लावर, तांबडी भाजी, चिटकी मिटकी, मुळो ह्या भाजयांची लागवड केल्या. देखूनच वेर्लेच्या ह्या शेतकारांचे हे पावल गोंयच्या तरणाट्या शेतकारांक खातीर प्रेरणादायी आसा. गौरेश सतरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.